143 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची गर्दी दिश्टी पडली। बुधवारा या पदा खातीर 6,000 परस चड अर्ज पडताळणी करपा खातीर उमेदवार GRC कॅम्पात आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। जाल्यार बिरेस्तारा 1,000 परस चड उमेदवार अर्जाची पडताळणी करपाक लायनीन राविल्ले दिश्टी पडले। ह्या अर्जा खातीर उमेदवारांचो रावपाचो दाखलो, जल्म, शिक्षण दाखलो आनी हेर कागदपत्रांची तपासणी करतात अशें उमेदवारांनी सांगले। वेळग्यासून मागीर आतां कसले फॉर्म भरपाक येयला? ओके, मग किती डॉक्युमेंट्स बी लागता? बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन आणि फोटो। ओके, कितले शिकला तू? बीकॉम केला। ओके, आणि ह्या जॉबाक कित्याक म्हणून एप्लाय केले? आता जॉब लागतलो म्हणून आसा म्हणून। ओके, सो तुका दिसता इतले लोक आसा हांगासर? पळोवया आतां कितें जाता तें। तुमी आयज होमगार्डा खातीर हांगासर म्हणजे फॉर्म भरपाक आयले, सो कित्या खातीर दिसलें की तुमकां हे फॉर्म भरचे? होमगार्ड एक सेक्युअर जॉबा खातीर एप्लाय केला। ओके, ह्यान पयलीं बीन खंयच्या जॉबाक एप्लाय केल्ले गव्हर्मेंट? चालू आसा। हां, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत। ओके, पोजिशन फिजिकूय ट्राय केले बट फिजिकलाक जावंक ना पास, सो एक सेकंड ट्राय म्हणून एक होमगार्डाक ट्राय केले। ओके, हांगासर तुमकां दिसता की खूब क्वॉलिफिकेशन आशिल्ली भुरगीं हांगा आसा? डिपेंड आसा शकता। ओके, सद्या आमी आसात GRP आल्तिनो हांगासर, आनी जर तुमी फाटल्यान म्हाजे भुरगीं पळयत जाल्यार ही भुरगीं होमगार्डाचे जे पोस्ट आसा 143 ह्या पोस्टा खातीर हांगासर म्हणजे तेंचे फाटले 2 दीस जाले जे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आसा ताची खंय तरी हें करप चालू आसा। आनी ही भुरगीं जर आमी पळयली जाल्यार पोस्ट आसात 143 आनी ह्या पोस्टाच्या आंकड्याकून चड हांगासर आमकां भुरगीं पळोवपाक मेळटा। काल जेन्ना हांगासर व्हेरिफिकेशन आशिल्लें तेन्ना 6,000कून चड जी आसा ती भुरगीं आमकां दिश्टी पडटाली। जाल्यार आयज लास्ट डेज आसा, मंगळार, बुधवार आनी बेरेस्तार अशे 3 दीस फाटले 2 दीस जाले आनी आयज लास्ट दीस आसा हांचें व्हेरिफिकेशन चालू आसा। आनी आयचो आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार 7,000कून चड आंकडो वयर गेल्लो आसा। जाल्यार ही जी भुरगीं आसा ती 143 जे पोस्ट आसा आनी भुरग्यांचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार भरपूर अशी भुरग्यांनी आपले फॉर्मां सबमीट करून आतां तेंचें व्हेरिफिकेशन सुद्दां चालू आसा। हे जे डॉक्युमेंट्स आसा ते डॉक्युमेंट तांकां म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट, एक फोटो तेंचो, तेंची रेजिडंट आनी तेंचे कितें तरी ID प्रूफ आसा, हे डॉक्युमेंट तांकां हांगासर व्हेरिफिकेशना खातीर हाडपाक सांगल्या। तेच बरोबर आमी जर ही भुरगीं पळयली आनी आमी लोकां कडेन सुद्दां उलयली जाल्यार हांगासर फक्त चली भुरगींच न्हय तर बायलां सुद्दां आमकां लग्न जालेलीं बायलां सुद्दां आमकां हांगासर दिश्टी पडटा।